बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडले शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना आनी म्हजेशी येतल्यांक हांव निमाण्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो। ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी बरयलेलें आसा। जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात। कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला। खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण बावार्थ ठेवतात तांकां सासणेक जिवीत मेळटा। हांव जिविताचो उंडो। तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केल्लो आनी ती मरून गेली, पूण हो स्वर्गार थावन देंवलेलो उंडो, तो खातीत ती मरची नात। हांव स्वर्गार थावन देंवलेलो जिवो उंडो। हो उंडो खातात ती सासणेक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस। देवाचें उतर हें।